Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan to God Sumian Jesu, Hoglab to God Sumian Jesu, Aradan to God Jesu, Naman to God Jesu, Pranam to God Jesu, Glistan to God Jesu, Jay to God Jesu, Zana to God Jesu, Ursula on Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Mahima to God Jesu, Hoglab to God Jesu, Vandan to God Jesu, Vaibhav to God Jesu, Aradan to God Jesu, Naman to God Jesu, Pranam to God Jesu, Glistan, Jay to God Jesu, Zana to God Jesu, Ursula on Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Ergan to Jesu, Mahima to Jesu, Glab to Jesu, Vandan to Jesu, Vaibhav to Jesu, Aradan to Jesu, Naman to Jesu, Pranam to Jesu, Glistan, Jay to Jesu, Zana to Jesu, Sila on Jesu. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So this परत आम्ही संगत मेळ्ळ्या आम्ही देवाक अर्घां दिवया देवाची स्तुती करया देवाक महिमा दिवया आणि आयची रेतीर आम्ही आरंभ करया देवाची खुशी कित्या म्हणून आम्ही जाणा खातीर आमचे जिवीत सगळे ह्या जेजूच्या पांया तळा भेटून दिवया आणि आयची रेतीर पवित्र आत्म्याचो आधार मागया आणि सर्व तुमकां सुमेस्तांक ह्या रेतीर आमी स्वागत करता तर आयचे दिसा आमी ही रेतीर आरंभ करया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सरगार जाता ती संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिया कृपेन भरलेले सुमती जय सांगाता स्त्री आमचेर तूं सदैव आनी सदैव पॉळजो शेंजेचो भगवंती मरी देवाचे मय आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सदां 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 सर्वता आमेन. तुमकां सुमेस्तांक ह्या रेतीर आमी स्वागत करता आनी आयज रेतीरेचो दुसरो दीस आज विशेष जावन आमी भावार्था विशय आयकतल्या कित्याक 3 संगतींनी आमची क्रिस्तांव जिणी बांदून हाडल्या आनी जिणेची बुन्यादत जावन आसा आमी प्रत्येक जावन भावार्था वरवीं जियोवचें भावार्था वरवीं आमी सगळे मुखार आमचें जिवीत चलोवन व्हरचें देखून भावार्थाची बुन्याद आज आमी घालया आनी देवाची स्तुती करया देवाक अर्घां दिवया आयचे रेतीर पवित्र आत्म्याच्या अधीन आमी करया आनी पवित्र आत्म्या मजत आमी मागया पवित्र आत्म्याची कृपा काकूळ त्या वेळार विशेष तरेन आमी मागया. त्या वेळार आमी एक पवित्र आत्म्याची गीत गावन सर्वेस्पर देवाच्या जनीत पुता जेजू क्रिस्त मारिफात ह्या पवित्र आत्म्याक आमी कान घेवया आनी पवित्र आत्मा ही सगळे रेतीर चलोवन व्हरोन दी. प्रायज एंड वर्शीप देवाचें उतार आराधन हे सगळें पवित्र आत्मा आमकां गटाय दिवन दी बोळ दिवन दी आनी तो चलोवन व्हरोन दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಹಾವೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಹಾವೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. हे पवित्र आत्म्या तो देवोन ये आमचे थंय बाबा ह्या वेळार तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां तो भर ह्या वेळार जेजू तेजो आमकां तो पवित्र आत्म्याच्या उजान नितळ कर पवित्र कर आनी ह्या रेतीर भोंवतणी भाग घेवंक बाबा आमकां तो फावो कर आमकां येवचेर सगळे डिस्टर्बन्स आमचे तान पयस वचूं दी अडखळे सगळे पयस वचूं दी बाबा खंयचेच घुसपड गोंदळ जायनासतना निरंतर तुज्या महिमेंत आमकां वांटेली कर आनी हे 2 वरांचो वेळ तुजे संगता करसूंक आमकां फावो कर पवित्र आत्म्या तूं आमची मजत कर म्हणून मागता ह्या वेळार. ಸರ್ವಶಕ್ತರ ಜೊತೆಗುಂಟು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲುಂಟು ದೇವರ ಮಗುನ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹಸ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತರ ಜೊತೆಗುಂಟು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲುಂಟು ದೇವರ ಮಗುನ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹಸ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧ ರೂಹಾವೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿ
ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾವೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. दिल्ली देवाची सगत आमकां हितून दी. अब्रामाच्या जिवितांत आसून त्याच्या चलयल्ल्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवण घे. प्रत्येक जावन इस्रायलाच्या लोकांक इजिप्ताच्या गुलामपणांतून भायर हाडून बसयल्या गांवाक पाविल्ल्या पवित्रत्म्या आमचेर हितून देवण घे ह्या वेळार. आनी हे रितीन सगळी तूं चलोवन व्हर पवित्रत्म्या ह्या घडये. ಮೋಶೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಲೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಮೋಶೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಿಸನ್ನಲ್ಲಿ. ಮೋಶೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಲೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಮೋಶೆಗೆ ನೀಡಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಲೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಇಳಿದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಸೈನ್ಯದ ಮುಂದೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಇಳಿದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾವೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾವೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. तुझ्या पवित्रात्म्यान भरलोय आणि एक दैविक कुटुंब या संवसाराक तुवें रचीत केलें आणि त्या कुटुंबामारी पात सोडवून ह्या संवसाराक आयली. तसेच आमच्याही कुटुंबाने तेचे सकत दे. आमची कुटुंबां चलोवंक आमच्या सगळ्या कुटुंबाच्या सण्याक त्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन ह्या वेळार भर सोम्या जेजू. ह्या वेळार चिकोन बापा ह्या रेतरेक अटेंड जातात विवर्स आसा तांकां सगळ्यांक तुज्या पवित्रात्म्याच्या सक्तेन भर ह्या वेळार म्हणून मागता आमी. ಜೋಸೆಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಲೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಜೋಸೆಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಿಸೆನ್ನಲಿ. ಜೋಸೆಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಲೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಜೋಸೆಫಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಭಿಷೇಕವಾಗಿ ತುಂಬಲೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಬಾಲನ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಇಳಿದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ಬಾಲನ ಮುಂದೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿನ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿ ಇಳಿದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ. ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾವೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾವೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ. ಸರ್ವಶಕ್ತರ ಜೊತೆಗುಂಟು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲುಂಟು. ದೇವರ ಮಗುನ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹಸ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತರ ಜೊತೆಗುಂಟು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲುಂಟು. ದೇವರ ಮಗುನ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಹಸ್ತ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾವೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ.
ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾವೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ತಂದೆಯ ವಾಗ್ದಾನವೇ ಪರಿಶುದ್ಧರು ಹಾವೇ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ हालेलुया हालेलुया ये पवित्र आत्मा तुझ्या सत्तेनं का भरून घे बळे पवित्र आत्मा तुझे दैविक सकत आमचे ते वाळे पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया हिरा बाबा रखला जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू फादर थँक यू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया त्याचे उत्तर समका सांगता तेसलोनिका बरेल्या पहिल्या पत्रांत 5 अध्याय 16 वाक्य सदांच तुम्ही कुशाली जाया कळ नसताना मागा सर्व गणितांनी देवाक अर्गांदिया ख्रिस्त जेजूच्या एकवटात असलेल्या तुमचे तावण देवाक इतल्यांत जाय देखून आम्ही सदांच कुशाली रावंक देव आशेता कुशाली जावंक आमकां उलो दिता देखून आमची सगळी खंत बेजाराय आनी कितें बेळबिरांत आसा या कितें आतांचे परिस्थिती आसा ती सगळी आमचे तावन इल्ले पयस दवरया आनी आमी ह्या स्तुती करतना देवा ते आमी खुशाली जावया कित्याक संतोश पावया आमी देखून देवाचें उतर सांगता खुशाली जाया सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा आनी सर्व गणितांनी देवाक अर्गां दिया ह्या सर्व गणितांनी सयत देवाक अर्गां दिवंक देव उलो दिता देखून जावंक पुरो हे कश्टांचो काळ जावंक पुरो आमकां इल्लेशें निराशपण आयल्या जावंक पुरो आमकां सलवणी आमचें तें आसा जावंक पुरो जाल्यार एकसूरपण भक्त जावंक पुरो कुटुंबाच्या घरांनी आमकां वचोंक ना खंय आमकां मेळोंक ना म्हणलें बरी आसा ह्या परिस्थितींत जाल्यार देवाचें उतर आमकां संतोश पावोवंक उलो दिता संतोश पावा म्हणटा आनी खुशाली जाया कळनासतना मागा म्हण सर्वेस्वर देव आमकां उलो करता आनी सर्व गणितांनी कस्तान मरण जावंक पिडेशिलेन जावं दी या संतोशान जावं दी खंयच्याय रितीनी देवाक तुमी हर एका गणितांनी देवाक अर्गां दिया म्हणटा देखून आमी देवाक अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया जावंक पुरो ती म्हजी आनी तुजी कली परिस्थिती जावंक पुरो देवाक कळीत आसा देव आमकां पळयता देव आमचेर दिश्ट घालता आनी आमच्या सर्व गरजांनी तो आमकां उदारपणांनी पावसो देव जावन आसा देखून तेच्या महिमे खातीर हे किर्तनां गावया तेची स्तुती करया कसो दावीद राय किर्तनां गावन देवाची कुमक जोडतालो तशें आमी देवाक स्तुती कर देवाक अर्गां दिवन देवाची कुमक आमी जोडया आनी देवाची सकत आमी आपणावया पवित्र आत्मा मजत आमी मागया आनी निरंतरी आमकां मुसर आमच्या जिवितांत घडलेल्या हर एका गणितां खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया देवाची स्तुती करया कित्याक तो पवित्र देव जावन आसा कित्याक तो पवित्र आनी पवित्र आनी पवित्र म्हणून सगळो धडबार सर्वेस्परा मुखार घायता आनी सगळे आंज बुडयो ताका पवित्रपणाक नमान करतात तर आज त्या पवित्र देवाक इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार बसून आसा म्हणटा किर्तनाचो ग्रंथ 22 अध्याय 3 वाक्य तुम्ही वाचल्यार ते सर्वेस्पर देव आमच्या स्तुती सिंहासनाचेर बसून आसा म्हणटा आनी इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनार तो बसून आसा आनी त्या सिंहासनार तो वस्ती करन आसो आनी तो पवित्र देव जावन आसा त्या पवित्र देवाक आमी विशेष तरान स्तुती करया ताका अर्गां दिवया आनी सर रितीन पावलां स्तुती केल्ले बरी मरियमान स्तुती केल्ले बरी सर संत भक्तांनी स्तुती केल्ले बरी आंज बुडव्यांनी कोर कमिटी देवाच्या राजांत स्तुती केल्ले बरी त्या सगळ्या आमी आंज बुड्यां संगता मेळून देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया हालेलुया 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 हिरा बाबा रे कला जीसस थँक यू लॉर्ड प्रेज लॉर्ड ग्लोरी 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 तू पवित्र देव तू पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव
तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असना वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असना वस्ती करसो देव तू पवित्र 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 देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असना वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तू पवित्र देव हालेलुया ओसाना हालेलुया 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 पाऊल आणि सिलास बंदिस्त असताना त्यांनी देवाची स्तुती केली मध्याने रात्री आणि सर्वेश्वर देवाची सकत तांचे ते देवून आयली आणि तांकां बांधून घाल्ले सगळे सांकळी तुटून पडल्यो सगळे जैलाचे बागलां उक्ती जाली आणि सगळे लोकांक सुटका मेळ्ळी समिया जेजूच्या नावान आज आमी आमच्या कुटुंबा खातीर स्तुती करया कुटुंबाचे सगळे बांदपास सगळे तुटून पडच्या खातीर आमी सर्वेश्वराच्या देवाची स्तुती करया आमी आणि सगळे आमचे वारसूर सगळे वाट सगळे स्तुती करताना सगळे तुटून पडून दी म्हणून मागता आमी हालेलुया 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 हिरा बाबा रकाल जीसस जीसस थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड थँक यू लॉर्ड पौलाका आणि सिलासा बंदेंतले सुटैले पौलाका आणि सिलासाक बंदेंतले सुटैले बंदेन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तू आयलोय बंदेन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तू आयलोय पौलाका आणि सिलासा बंदेंतले सुटैले पौलाका आणि सिलासाक बंदेंतले सुटैले बंदेन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तू आयलोय बंदेन स्तुती करताना सोडवून दिवंक तू आयलोय देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी 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 पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभून सो पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभून सो पवित्र देव तू 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 पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुतीशी असना वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तू पवित्र देव हालेलुया ओसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया ओसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया ओसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया शद्रक मेशक अबेदनेगो ते घांगी
नेबुकदनेझर रायान त्या उज्याच्या आख्यान गेल्ल्या वेळार सर्वेस परस एकलोच जनीत जेजू क्रिस्त येवन तांकां राखता आनी तांचे सांगता तांकां त्या ढगींतले तांच्या त्या उज्यांतले तांच्या त्या सोरू वायटांतले देव तांकां राखून व्हरता आनी सांबाळता. कितेंत उज्याच्यो जिबो तांच्यो भस्म करूंक शकले नात, कितेंत वायट करूंक तांकां शकले ना, कित्याक देवाच्या पुता जेजूचें संरक्षण तांचे मदें आशिल्लें आनी तांकां राखून व्हेल्लो. तशेंच आमच्याय कुटुंबांत, आमच्याय जिवितांत, आमच्याय वैयक्तीक जिवितांत त्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया ह्या वेळार आनी पवित्र जेजूची सकत आमी मागया आनी आमकां ह्या कश्टांतले, अनवरांतले, पिडेशिदांतले, निराशपणांतले, सलवणांतले सर्वेस्पर देव आपल्या पुता मारिपात आमकां भायर काडून दी आनी आमकां संपूर्ण सुटका दिवन दी म्हणून मागया ह्या वेळार. शद्रक मेशक अबेदनगोक उज्यांतले राखले. शद्रक मेशक अबेदनगो उज्यांतले राखले. शद्रक मेशक अबेदनगोक उज्यांतले राखले. शद्रक मेशक अबेदनगो उज्यांतले राखले. उज्यान स्तुती करताना तणवारें थंय भरले. उज्यान स्तुती करताना तणवारें थंय वाडले. उज्यान स्तुती करताना तणवारें थंय वाडले. उज्यान स्तुती करताना तणवारें थंय वाडले. देवा आमकां सुटका दी, देवा आमकां सोडवून दी. 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 पवित्र देव तू पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभून सो पवित्र देव. पवित्र देव तू पवित्र देव, सुटका सोडवून लाभून सो पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. तू पवित्र देव, तू पवित्र देव. पवित्र देव, तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुतीशी आसनात वस्ती करसो देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार बसून असो देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुतीशी आसनात वस्ती करसो देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करसो देव तू पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया. 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 हालेलुया.
Ira babara kalavre de chandara bara karabala rupalore de Ira Jesus bless each and everyone Lord Jesus. Ira babara kalavre every power of the darkness will be defeated and disconnected right now in the name of Jesus Christ. Ira babara kalavre de Baba sapayre katpaji sakadari ekle de devone undi hari ekle je bandare tutun padandi hari ekle je pidashina poisu संध्या वेळा जेसूच्या पवित्र नावान मागता असताना दैविक सकत देवाने उंदी त्यांची काळी जमाना सगळे परिवर्तन जाऊ दे देवाच्या उतरात सगळे जिने परिवर्तन जाऊ दे जेसूच्या उतरात भावार्थान विश्वासान जीवनची कृपा हरी एकल्या या वेळार पाऊस जाऊ दे मगला जेजू हालेलुया 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 हिरा बाबा कर जीसस थैंक यू लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ग्लोरीफाई मायटी गॉड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया प्रेज द लॉर्ड Praise the देवाचे उतर आमकां सांगता कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत पयल्या अध्यायांत आमी वाचल्यार ते आमकां देवाचे उतर सांगता आमकां तुमची सर्व संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळी जावंक म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थना म्हणटा आमकां आत्मीक देवाच्या उतराची आत्मीक संगती जाणवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी समजून काडची देवाचेर विश्वास दवरचे देवाचेर भावार्थ दवरचे एक वर्तन देणे आमकां मेळोवन दी म्हणून सांपावलुचें मागणें जावन आसलें हांगा कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत देखून आजय आमचें मागणें जावन दी आमकांय अंतरदिश्ट म्हळ्यार भितरली दिश्ट गैरी गैरी आसली ती सारक्या रितीन देवाक पळोवचे भाग देवाची खुशी समजोवची कृपा आमकां भितरली दृश्टी सगळी बऱ्या तरान आमकां जावं दी सगळी आमची आत्मीक दिश्ट बरी जावं दी म्हणून मागीर आमी कित्याक सर देवाचें उतर सांगता संपूर्ण आत्मीक जाणवायेन आनी अंतरदृश्टेन देवाची खुशी तुमकां कळीत जावं म्हणून देवा लागीं आमचें प्रार्थना अशें तुमची जिनी सोम्याक फोवसल्ली तसली जातली आनी सर्व तरांनी ताका ती मानवतली आमची सगळी जिनी देवाक मानवूं दी आमची जिनी देवाक समर्पिल्ली जावं दी आनी देवा खातीर देवाच्या उतरा खातीर आमचें जिवीत मुखलें समर्पण कर दिवन आमी देवाची स्तुती करया देवाक अर्घां दिवया कित्याक हर एक घडये म्हणले बरी देवाची स्तुती करी जे म्हूण सांगता देवाचे उतार आनी ताचें नांव आमच्या वांटाचेर आसजे ताची कृपा आमच्या जिवितांत आमकां मेळजे मेटांचेर ताचें नांव आमी काडीत जाय आनी हर एक रिती सकाळी आनी सांजेर म्हणले बरी देवाची स्तुती आमी करीत जाय कित्याक ताचें उतर आमी उठता बसतना पाळूंक जाय आनी शिकोवंक जाय ताचें उतर आमी खाता जेवतना आमच्या जिवितांत आसूंक जाय देखून आमी विश्व घेतानाय देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमी विश्व घेवंक आमी वचूंक जाय देखून सदांच आमच्या जिवितांत देवाची कृपा आनी काकूल मेळचे खातीर देवाची एक स्तुती करया आनी एक कोंकणी गीत बारीक सोबीत गीत तुमकां सगळ्यांक कळीत असलें गीत आमी सांगता मेळून गावया आनी देवाची खुशी कितें म्हणून समजून काडून घेवची कृपा ह्या गायनाद्वारे आमी प्रत्येक जावन जोड काडून घेवया मगच्या भाव आनी भयणी जेसू तुझे नाव मुझ्या वोंटाचे जेसू तुझे नाव मेटांचे जेसू तुझे नाव सकाळी संजे जेजू सदांच मुझेत जेसू तुझे नाव मुझ्या वोंटाचे जेजू तुझे नाव मेटांचे जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू मोजे थंय जियेताय Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
जेजू तुझे नाव उठता बसताना, जेजू तुझे नाव कथा जेवताना, जेजू तुझे नाव विशेष घेताना, जेजू म्हजी थंयची येता. जेजू तुझे नाव उठता बसताना, जेजू तुझे नाव कथा जेवताना, जेजू तुझे नाव विशेष घेताना, जेजू म्हजे थंयची येता. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू तुझे नाव म्हज्या कामांनी, जेजू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी, जेजू तुझे नाव सुखा दुखांनी, जेजू म्हजे थंयची येता. जेजू तुझे नाव म्हज्या कामांनी, जेजू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी, जेजू तुझे नाव सुख दुखांनी, जेजू म्हजे थंयची येता. जेजू तुझे नाव म्हज्या एकसुरपणान, जेजू तुझे नाव म्हज्या दुर्बळकायेन, जेजू तुझे नाव सांडून घालतना, जेजू सदांच म्हजे थंय. जेजू तुझे नाव म्हज्या एकसुरपणान, जेजू तुझे नाव म्हज्या दुर्बळकायेन, जेजू तुझे नाव सांडून घालतना, जेजू सदांच म्हजे थंय. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू तुझे नाव म्हज्या बोगणांनी, जेजू तुझे नाव म्हज्या ओडण्यांनी, जेजू तुझे नाव म्हज्या ताळण्यांनी, जेजू सदांच म्हजे थंय. जेजू तुझे नाव म्हज्या बोगणांनी, जेजू तुझे नाव म्हज्या ओडण्यांनी, जेजू तुझे नाव म्हज्या ताळण्यांनी, जेजू सदांच म्हजे थंय. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्यापणा, जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणट्यापणा, जेजू तुझे नाव म्हज्या उतर प्राये, जेजू सदांच म्हजे थंय. जेजू तुझे नाव म्हज्या भुरग्यापणान, जेजू तुझे नाव म्हज्या जाणट्यापणान, जेजू तुझे नाव म्हज्या उतर प्रायेर, जेजू सदांच म्हजे थंय. Hallelujah, 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 hallelujah.
Alleluia, 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 Jesus, Jesus, thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया. जेजू आमचे संगत आसा, जेजू अनुभव आमी जोडते आसा, जेजूच्या पवित्र आत्म्यात सकत आमी आपणायते आसा ह्या प्रेज एंड वर्शिपाच्या वेळार. मगच्या भावा आनी भयणी जायत्यांक बरेपण जाते आसा, जायत्यांची कुडीची सगळी पिडा शिडा पयस वेते आसा. तुम्ही भावार्थान मागा या वेळार अभिषेका खातीर मागा. तुमकांच तुम्ही एक कडीभर समर्पण करून दिया. तुमचे कुटुंब, तुमची भुरगीं बाळां, तुमचे घराणे सगळे तुम्ही तुमचो वावर, तुमचे सगळे मागणे जिवीत जेच्या पांयतळा समर्पण करून दिया या घडये. आणि खंय सगळे तुमच्या कुडींत समस्या आसात गी, खंय पुरा पिडा शिडा आसात गी, त्या जाग्यांचेर एक घडीभर तुमचो उजवो हात धरून मागा. गुण सावच्या खातीर अभिषेका वेळार आमी अनॉयंटिंगा खातीर विशेष तरेन मागोवंक येता. देवाचे सकत आमचे थंय वाळून येवच्या खातीर, कित्याक तो सगळो श्रेष्ठ रचणार आनी तो जावन आसा सत्यवंत देव जावन आसा. ताच्या कडेन कितेंच उणें पडना, सगळ्यो संगती ताका करूंक साध्य. कित्याक देवाचो प्रेरक आत्म्या मार्फत त्यो सगळ्यो संगती ह्या संवसारांत तो आसा जायशें करता. आनी ह्या वेळार तुजे ते असले पिडा शिडा जेजू गुण करता, तुका अभिषेक करता, तुका वर्त्या मोगान तो आतां भरता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक घडीभर दोळे तुमचे दांपा, दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा आनी तुमचे एक घडीभर वैयक्तीक समर्पण कर तुम्ही करा. तुमच्या कुटुंबाचे समर्पण करून दिया, तुमचे सगळे वावर समर्पण करून दिया, तुमचे कितें समस्या आसा ते समर्पण करूया. तुमकां आयले निराशपण जावं करो, खावचेनी जावं करो, भेंबिरान जावं करो, आनी सर्व रितीच्यो अडखळ्यो कितें येता तुमच्या जिवितांत आत्मीक तरान वाडा वाडा घेवच्यो अडखळ्यो सम्याक समर्पण करून दिया. तुमकां येवच्यो त्यो कुडीच्यो ओडण्यो जिच्या पांयतळा समर्पण कर दिया. ह्या वेळार पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागतले. देवाचो प्रेरक आत्मा तुमच्या अर्यकल्याचेर देवून येतलो आनी अभिषेक तुमकां करतलो. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची सकत तुमच्या प्रति एकल्याचेर देवयतलो. ह्या वेळार भावार्थान आनी विश्वासान केल्ले मागणे देव बिलकुल इन्कार करिना. ह्या वेळार आमी ह्या प्रत्येक जावन रेतीरेक आमी भितर सरतना त्या देवाचे उतर आयकोंक येच्या पयले आमकांच आमी अभिषेक कर म्हणून मागया. देवाचो प्रेरक आत्मा आमचे थंय देवून येवं दी आनी तो सगळो सत्यवंत देव आमकां सर्व रितीची सुटका ह्या वेळार ह्या रेतीरे वरवीं आमकां देव फावो करून दी म्हणून ह्या वेळार ह्या सबीत एका गिताद्वारे आमी मागया. आनी सगळे आमच्यांत आमी समर्पण करून दिवन देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर विशेष तरेन मागया. आनी हेंच अभिषेक तुमच्या कुटुंबाच्या अर्यका सान्याचेर देवून येवच्या खातीर मागया. आज आमकां देवाचे उतार दिवंक आयल्या मनात एक बाब फादर स्टॅनी पिंटो ताचेर देवाचे उतार पर्यदीक तरान परगट करच्या खातीर देवाचो प्रेरक आत्मा ते अभिषेक तांचेर देवून येवं दी आनी समेस्तांच्या वर्सांचेर हो पवित्र आत्म्याची सकत हे अभिषेक तुमच्या समेस्तांचेर देवून येवं दी म्हणून आमी ह्या वेळार तुमच्या खातीर आमी मागणें करता. ह्या वेळार तुमकांच तुमी समर्पण कर दिवन मौनपणी तुमचे दोन्ही हात उक्ते दवरनो आनी हे गीत सर्वशक्तनु निम संत नादनु हे प्रिय येसुवे म्हणून देवाचे आमी सर्व आमी गावया. कित्याक प्रिय येसुवे ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿರುವೆ. तुझ्या बाबा तुझे आंसरपण आम्ही पळोवंक आशा येता, तुझे सांगता आम्ही जिवंक आशा येता. म्हळ्यार एक गिताद्वारे सोम्याची स्तुती करून देवा गर्गा दिवन अभिषेका खातीर मागया. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ದೈವನೇ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಪ್ರಿಯ ಯೇಸುವೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವೆ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರವು ದೇವನೇ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ. थँक्यू लॉर्ड जीसस. आमच्या हर एकला जीविताचं हर एक दिस आणि हर एक घडी देवाच्या आकुलतीत आम्ही समर्पण कर देऊया. आणि आमच्या हर एक उतार आमच्या जिभेतान बाहेर सरचे ते हर एक उतार हर एक दुखेस्त काळजांक बुजवून लाभोवन दी. दुखेस्त काळजांक विशेषतान प्रत्येक जावन तांकां बुजवून दी. आमचे उतरां केनची आनी बेनची जायना जावं दे. बगर आमची उतरां मोवाळ आनी मोगाळ जावं देत. हर एकल्याचें दूख पुसून काडचें तसलें हर एकांक बुजवून दिवचें तसलीं उतरां आमच्या जिबेतान वाळोवन दीत, आमच्या तोंडातान वाळोवन दीत. ह्या वेळार देवाची कृपा आनी काकुळट ह्या वेळार आमी विशेष तरेन मागया. ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಈ ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನಿನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಬಾಯ ಮಾತು ಎಲ್ಲ ನೊಂದ ಮನವನ್ನು ಸಂತೈಸಬೇಕು. ಆರಾಧನೆ 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 ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ಯೇಸು ರಾಜನಿಗೆ पवित्रात्मा देवनिगे. देवाच्या उद्धार परगट करूंक आम्ही मुखार सरूंक जाय. हर एकल्यानी देवाक साक्षात जियोची कृपा मेळोवन दी म्हण तुम्ही मागा. तुमचे ते देवाच्या उद्धार परगट करूंक कसलेय भ्यामिरांत आसा जाल्यार ह्या वेळार तुटून पडोवन दी. ह्या वेळार सगळी सुटका मेळोवन दी. हर एकल्याक मगच्या भाव आनी भयणी ह्या प्रत्येक जावन देवाचो संदेश प्रसार करचे मनुष्य आमकां करून दी. आनी आमकां एक प्रत्येक जावन एक वोजें करचें, देवाचें उद्धार परगट करचें, देवाची सुवार्ता परगट करची, दुखेस्तांक बुजवण दिवची, कश्टांत असल्यांक पावचें, गरजांक पावचें तसलें बरें म्हण देव आमकां फावो करून दी. आनी संवसाराच्या कोणशा मसर देवाची सुवार्ता परगट करचें. हरव लायकां धर्मिकां वळादीक तरान पवित्र आत्मान भरून दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागया. देवाची खुशी कितें आमच्या जिवितांत म्हणलें समजून काडून घे. कृपाय आयचे दीस आमकां मेळोवन दी. आमचो भावार्थ सोडोवन दी. आनी भावार्था विशयी चड आनी चड आमी आज नियाळ करूंक येता आसतना ते भावार्थाचें देणें सर्वेस्पर देवा लागीं मागया. आमी जेसून आपल्या आपोस्तालांक ते भावार्थाचें देणें दिल्लें. आज आमकां आमच्या कुटुंबाच्या भावा भयणी घरी एकल्याक ते भावार्थाचें देणें ह्या वेळार सर्वेस्पर देव फावो करून दी म्हणून आमी मागया. ह्या वेळार ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಬಾರ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿರಲಿ. ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಬಾರ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿರಲಿ. ನನ್ನ ನಾಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಕೇಳಿಸಲಿ. ನನ್ನ ನಾಡ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗೂ
आराधने 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 यीशुवे 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 आराधने 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 प्रिय यीशु राजनिगे पवित्रात्मा देवरिगे प्रिय यीशु राजनिगे पवित्रात्मा देवरिगे Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, 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 glory. Mighty God. Hallelujah. Worship the Lord. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, 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 glory. Papa, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise the Lord. Glory, glory, glory. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. 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 देवाचे उतार आता आमी आयकूंक वेता आनी हे देवाचे उतार आमी आयकत आसतना ह्या उतरा उपरांत आमकां मेळचो तो नियाळ आनी नियाळा वरवीं आमकां हर एकल्यांक देव कृपेन बरोवन दिन मागया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे हिसोवे आसो. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें कितें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें भांगरचें म्हण लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. खाणां प्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळय अंतराची सुकणीं ती ओंपिनात लुविनात वा तुप्यांनी पुंजयनात तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याक उत्तीम न्हय. तुमच्या मदें कोण चिंता करून आपले आवक थोड्या वेळाकपणी सोडोवंक शकत आनी न्हेसना विशयान तुमी कित्याक अंत करची. शेतांतलीं काट फुलां कशीं वाडटात तीं पळया. तीं गळनात वा वळिनात. तरी पूण हांव तुमकां सांगता सालमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या बाई बाबान तांतल्या एका फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रांदीन लासतात शेतांतलें तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना उण्या बावार्थ्याचो न्हू. देखून कितें खावचें कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोंसचें आनी आन बावार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हण सर्गी आसलो तुमचो बाप जाणा.
देखून सदां तुम्ही पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू तुमकां तो दितलो. फाल्यांची चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक आनी आयची खंत आजीक पुरो. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मगच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज रेतीरचो दुसरो दीस आनी ह्या दुसऱ्या दिसाक येदोळच आमी प्रेज एंड वर्शीप देवाची स्तुती गितां गावन ह्या दिसाक आमी स्वागत केलें. सांजेच्या वेळार आमी आसांव आनी खंडीत जावन आज ह्या रेतीरेंत आमी हर एकली भाग घेत आसतना काल सक्कड कोणें सक्कड रेतीर आयक लागी देवाच्या उतराच्या प्रेरणान तुमी बरल्यात आनी आज खंडीत जावन ही रेतीर चलयत आसतना तुमी हर एकली देवाच्या उतराच्या प्रेरणान बरतल्यात. आतां हांवें वाचल्लें वाचप मातेवाच्या वंजलांतलें अध्याय 6 आनी थंयसर बाबार्ता विशीं जेजून उल्लेख केल्लो. आनी आज सगलो नियाळ कितें आसा बाबार्ती जिणयेचेर बांदून हाडच्याक आनी तो नियाळ दिवच्याक हांव तुमचे मुखार आसा. आतां हांवें तुमकां एक सोंपें सवाल विचारलें तर बाबार्थ म्हणल्यार कितें? तुमी ल्हानतावन शिकोवन आयल्यात. बाबार्थ म्हणल्यार कितें हें सवाल तुमकां ल्हान आसतना विचारलेलें पयलें सवाल तुमकां सगळ्यांक कळीत आसा. म्हणजे हेब्रेव घरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 11 वाक्य 1 बाबार्थ कितें म्हणलें भोव सोबीत रितीन स्पश्ट रितीन सांगता तें आतां आमी आयकुया. भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसन आसाव त्या संगतींचो थारो. बाबार्थ म्हणल्यार आमी बरोवसन आसाव त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. आनी आमकां दिसनात त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. आनी हो जावन आसा बाबार्थ. आनी हें बाबार्थाचें व्याख्यान वा डेफिनेशन म्हूण आमी म्हणटा तुमकां हर एकल्यांक कळीत आसा. देखून आमकां कितें दिसना पळय आनी आमी कितें मागता आनी कितें पळयता त्या संगतीचेर आमकां आसा ती खात्री. आनी तो जावन आसा बाबार्थ म्हणून हेब्रेव घरांत बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 11 वाक्य 1 आमकां स्पश्ट रितीन कळीत जाता. देखून बाबार्थ म्हणल्यार सोंप्या सवालांनी सोंप्या उतरांनी तुमच्या मुखार दवरचेंतर बाबार्थ म्हणल्यार आमच्या सालत्या जिवितांत चिंतया तुमी सोलोवन वयता आसतना एक मेट काड आनी एक मेट काडटा आसतना काडिल्लें मेट फोंडान पडना पळय. फोंडान पडना म्हूण तुमी चिंतात पळय तो जावन आसा बाबार्थ. ते मात्र न्ही जर तुमी बसार पॉयंट करता आसतना रिक्षार येता आसतना जर तुमचो बाबार्थ त्या बसाचेर वा रिक्षाचेर म्हणजे त्या ड्रायव्हर पियोंक ना त्या ड्रायव्हराक शुगर ना वा ताका दुसरी कसलीय पिडा ना आमी तुमी बाबार्थान बसाचेर सोडतात. आनी तो जावन आसा बाबार्थ. कित्याक रिक्षाचो ड्रायव्हर जावन दी जावंक पुरो बसाचो ड्रायव्हर जावं दी म्हाका व्हर खंयच्याय पोंडान घालचो ना म्हणलो तो पातयेणी आसा पळय तो एक तराचो बाबार्थ. जावं पुरो थोडे फावटी आमी आमच्या सालत्या जिणयेन धाकट्यो धाकट्यो वस्तू वापरता. जावं एक कोंत घालता जावं एक नाडो बांदता जावं पुरो आमच्या बल्सांनी रेजिस्ट्र्यो आनी पिंतुरां दवरता जावं आमच्या न्हिदच्या कुडांत आमी पिंतुरां दवरता जेजूची रुपणें दवरता आनी हांचेर आमकां बाबार्थ आसा. कित्याक म्हणल्यार जेजू आमकां राखता आमकां सांबाळटा म्हणल्यार आमकां हर एकल्यांक कळीत आसा. देखून मगाच्या बाबांनो आनी भयणीनो बाबार्थ आमच्या जिणयेचो मुळावी संगत. देखून ह्या दिसांनी हाचो मस्त गरज आसा. कित्याक जेन्ना बाबार्थ ना तर मनशाक जियोंक कश्टांचें. तुमकां कळीत आसा उस्वास काडिनासतना वा जेवण नासतना एक थोडे दीस वानशेत कोणना वा उदक नासतना एक दीस एक 1.5 दीस वा 2 दीस म्हाका कळीत ना तुमच्या सक्ते प्रमाणे. जावं उस्वास काडिनासतना कांय थोडी मिनटांनी कांय थोडी सेकुंडां थोडे सांगतात 1-2 मिनटां भर उस्वास काडिनासतना रावयेत म्हणून पूण कळीत ना. पूण मगाच्या बाबा भयणीनो जर हांवें बाबार्थ सांडलो तर एक घडी नाका म्हाका एक घडयेन बाबार्थ सांडलो तर वा बरोवसो हांवें सांडलो तर म्हाका पुरो हांव मरतां. देखून सबार मरना घडतात अवचित घडितां जावंक पुरो जीव घात जेन्ना मनीस पळय बाबार्थ बरोवसो सांडटा
आणि बाबार्थ बरोबर सांगताना म्हाका आनी तुका एक घडी एक किणांच म्हणटा हांव, एक किणांच पुरो. देखून म्हाका बाबा बहिणीनो एक असलो एक बाबार्थ जेजून सांगिल्ले बरे विश्वासाच्या काळांत इतलो बाबार्थ म्हाका आनी तुका आसा तर आमी कितेंय करूंक साध्य. फेथ कॅन मूव माउंटन्स म्हण इंग्लिशान आमी म्हणटा. म्हणजे बाबार्थ व्हडल्या माउंटनाक व्हडल्या एका दोंगराक हालोवंक सकत. देखून तसलो बाबार्थ आज आपणावंक आमकां आपोवण्याचा. पवित्र पुस्तकान तुम्ही पळया बाबार्थ बरोबर सांडिल्ले व्यक्ती एक 4 जण तुमच्या मुखार हांव दवरता. पयलें दावीद राय किर्तन 88 तुम्ही पळयलें तर दावीद राय तो म्हणटा काळोख म्हजो सांगाती जाला, डार्कनेस हॅज बिकम माय फ्रेंड. म्हणजे काळोख म्हजो सांगाती जाला, हांव मरता अशें म्हाका बघता, हांव मरता. दावीद रायन सांगली ती उतरां किर्तन 88 तुम्ही काण पळयलें तर दावीद रायाचे 8 विटे थंयसर आसात. ताणें सक्कट सांडलें देवा हांव मरता, हांव काळोखांत आसा आनी काळोख म्हजो सांगाती जाला. मात्र न्ही मैजेचें पुस्तक तुम्ही पळयलें तर थंयसर आमकां कळीत जाता. मैजे म्हणटा म्हाका तुवें व्हडली एक जबाबदारी दिल्या, म्हाका पुरो जाला देवा, म्हाका व्हडली जबाबदारी, ही जबाबदारी म्हाका काडूंक जायना. इतल्या व्हड इस्रायल परजेक हाडून व्हडली जबाबदारी तुवें दिल्या, ती जबाबदारी म्हाका जायना. मुखार एलिया प्रवादी तुम्ही पळयलो तर तो मारुभुमीक पळता, तो धांवता आनी एका माट्यांत तो लिपता आनी तो म्हणटा म्हजो जीव काड सोम्या, देवा म्हजो जीव काड, म्हाका जिवे शिमार म्हाका जिवंक नाका. एलिया प्रवादी. मात्र न्ही जोना प्रवादी जेन्ना थंयसर ताका बरें दिसना आनी तो धांवता आनी देवातावन पयस वेता. मात्र न्ही तुमकां कळीत आसा जेरेमिया प्रवाद्याक जेन्ना देवान आपयलें तो म्हणटा देवा हांव आनीक ल्हान, म्हाका उलोवंक कळीत ना. तो बरोबर सांगता, तो भियेता. मुखार तुम्ही पळयलें तर जोब प्रवादी थंयसर सगळें सांडिल्लें, सगळो बाबार्थ बरोबर ताणें सांडिल्लो आनी ह्या वेळार ताका थंयसर धैर्य सर्वेस्पराचें मेळटा. मगेच्या भावानो आनी भयणीनो, सबार संगतींनी आमी बाबार्थ सांगता आनी ह्या वेळार जेजू म्हाका आनी तुका म्हणटा उण्या बाबार्थ्याचो न्हू, उण्या बाबार्थाचो न्हू. आनी हेंच वासाप आज आमी आयकल्लें. जेजू म्हजो आनी तुजो उणो बाबार्थ थंयसर उखलून दाखयता आनी म्हणटा तुका कित्याक हो उणो बाबार्थ, कित्याक तूं बाबार्था विणे जाल्याय. बाबार्थ सांडूंक सबार कारणां आसा जावंक पुरो. ह्या दिसांनी आमकां आमच्या कुटुंबाक पिडा येता आसतना आमी चिंतिल्लें काम जायनातल्या वेळार जावंक पुरो, भायल्या गांवाक वचूंक आमकां एक सारकी विजा मेळनातल्या वेळार जावंक पुरो, आमकां आमी चिंतिल्लें काम जावं ना, आमी चिंतिल्लें घर बांदूंक तें सारक्या रितीन वाटेक बसोवंक ना, जावंक पुरो कुटुंबांत काजार जावची चेडवां भुरगीं चेडे भुरगे आसा सारकी सैरीक मेळोवन ह्या वेळार आमी देवा लागीं मागता. मात्र देवा लागीं मागता आसतना थोडे फावटी संगती आमकां मेळनातल्या वेळार आमी आमचो बाबार्थ सांगता आनी म्हणटा देवा तुजे कडेन कितलें मागचें हांवें, म्हाका मागून पुरो जालें, हांवें खंयचें मागल्यार तूं म्हाका दिना. ह्या सगळ्या उतरांनी देवाक आमी सवाल करता मगेचो बाबा भयणीनो. आनी ह्या वेळार जेजू आमकां म्हणटा उण्या बाबार्थ्यासून बाबार्थ सांडिनाकात. पवित्र पुस्तकांत नव्या सोल्ल्यांत जेजू गलिलया सरोवराचेर दोणीचेर वेता आसतना ताका न्हीद पडल्ली आनी थंयसर व्हडलें जड वारें वायिल्लें तुमकां कळीत आसा. आनी ह्या वेळार शिस्त जेजू लागीं बोब मारतात, सोम्या आमी बुडता, आमकां खालेमणी कर. आनी जेजू उडता आनी म्हणटा चूप राव, थंड जा. आनी ह्या वेळार तें वादळ थंयसर थंड जाल्लें. आनी आज मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुज्या जिणयेंत आयिल्लें तें वादळ देव थंड करता. म्हज्या आनी तुज्या जिणयेंत आयिल्लें वादळ देव थंड करता. आनी ह्या खातीर आज ह्यो विशेश नियाळ आमी करता. थोडे फावटी कितें औचित्य घडीत आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिणयेंत घडटा आसतना आमच्या कुशीक आसतले आमचे मोगाचे जावं आमचे आवय बापूय, आमचे भाऊ भयणी, आमचे फ्रेंड्स आमकां सांगतात धैर्य घे, काळीज घट कर, मन घट कर, धैर्य घे म्हणटा. असलीं उतरां तुमी मस्त पोटी आयकतात जावंक पुरो. ह्या दिसांनी मस्त जाणांनी म्हज्या लागीं सांगिल्लें आसा फादर आमचे कुटुंबाचे हुशार नात मागा म्हूण.
आनी ह्या वेळार कितें सांगचें तें एक उतर धैर्य घे काळीज गटखर आनी खंडीत जावन भावार्थ तुजे लागीं आसूं दी ही उतरां आमी सांगयेत आनी असली उतरां सांगता आसतना मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो देव म्हाका आनी तुका सक्तेन भरता देव म्हाका आनी तुका सक्तेन भरता पवित्र पुस्तकांत भावार्थाचो उल्लेख तुमी पळयलो तर रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 10 वाक्य 17 आमकां सांगता संदेश ऐकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता संदेश आयकल्ल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता संदेश म्हणल्यार कितें देवाचें उतर आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता मोगाच्या भावा भयणी भावार्थ अशेंत खंय थांवन येना भावार्थ उत्पन्न कशें जाता जेन्ना देवाचें उतर आयकता आनी हांव नियाळटा तेन्ना म्हजो भावार्थ उत्पन्न जाता मोगाच्या भावा भयणीनो मुखार म्हणटा आणि क्रिस्ताक परगट केल्ल्या निमती संदेश आयकोंक मेळटा आनी क्रिस्ताक परगट केल्ले निमती संदेश आयकूंक मेळटा आनी आज ह्या रेते वेळार आमी करचें इतलेंच क्रिस्ताक परगट करते तसं हांव प्रेज एंड वर्शिप मुखांतर आमच्या टॉका मुखांतर आराधना मुखांत क्रिस्ताक आमी परगट करते आनी जेन्ना क्रिस्ताक हांव आनी तूं परगट करता आसतना सौम्याचो संदेश परगट जाता आनी आमचो भावार्थ चडटा तुमी चिंतूंक पुरो ह्या रेतीर केल्ले वरवीं रेतीर आयकल्ले वरवीं कितें जाता म्हणून आनी हाका जाप रोमाकारांक बरयल्ले पद अध्याय 10 वाक्य 17 आमकां म्हणटा देवाचें उतर आयकल्ले वरवीं क्रिस्ताक परगट केल्ले वरवीं म्हजो आनी तुजो भावार्थ घट जाता मोगाच्या भावा भयणीनो देखून जी कोण ह्या आराधन पळोवन आसात हें टॉक आयकोन आसात तुमचो भावार्थ घट जाता आनी हेंचो आमी आयकता आनी हेंचो उतर देवाच्या उतरांत आमकां फावो जाता सांत पाऊल म्हणटा जेजू क्रिस्ताक हांव परगट करता आनी तसो ताका प्रतिबिंबीत करचो आरसो जाता I will reflect a mirror that reflects Christ. म्हणजे हांव जावन आसा एक आरसो आनी हांव क्रिस्ताक प्रतिबिंबीत करता देखून मोगाचो भावा भयणीनो आमकां लेखावरती खंत नाका आमची खंत देवाचेर सोडया देखून पेद्रूचें पयिल्लें पत्र अध्याय 5 वाक्य 7 आमकां सांगता सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कास्ट युअर बर्डन अनटू द लॉर्ड कित्याक तस्सो तुमची जतन घेता कित्याक तस्सो तुमची जतन घेता सांत पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 5 वाक्य 7 सोबीत उतरां मोगाचो भावा भयणीनो सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कास्ट युअर बर्डन अनटू द लॉर्ड कित्याक तो तुमची जतन घेता आनी खंडीत जावन येदोळ पर्यंत सौम्यान आमची जतन घेतल्या म्हाका आनी तुका एक बरें जिवीत बरें कुटुंब बरें शिकप जावंक पुरो बरें काम देवान फावो केलां देवाक जावं अर्ग आनी महिमा कीर्तनाचो पुस्तक कीर्तन 127 अशें म्हणटा जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदपानी वावुरचें व्यर्थ बांदप्यांनी वावुरचें व्यर्थ सडावर जावन घराचें बन्यांत फातर घालता आसतना वा घराचें नव्या घराचें आशिर्वादीत करता आसतना हें उतर आमी वाचता आनी हें उतर कितलें बळवंत म्हणल्यार जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर आमी वावुरचें व्यर्थ म्हणजे जर सर्वेस्पर म्हाका आनी तुका आशिर्वाद दिना तर आमी वावुरचें व्यर्थ कित्याक आमचो हर एक वावराचो फळ देव आशिर्वादीत करता देखून तसलो एक घट भावार्थ म्हज्या आनी तुज्या आस्त्याक देव म्हाका आनी तुका फावो करून दी म्हूण भावार्थान हांवें आनी तुवें मागोवंक आसा आनी मुखार हो भावार्थ नांतर सगळें व्यर्थ कित्याक जुनियेंत भावार्थ नांतर सगळें व्यर्थ आनी ह्याच खातीर जर म्हजे थंय देवाचें उतर ना पवित्र आत्मो ना भावार्थ ना म्हण तर सगळें व्यर्थ तुमकां कळीत आसा सबार पोवटी नाका जाल्ल्यो वस्तू घर नितळ करतना आमी माळ्यार उडयता कित्याक त्यो वस्तू आमकां उपकाराक पडनात म्हूण थोडे फावटी मागणें रेजार पवित्र पुस्तक अशेंच जाता एका खुशीक आमी लोटून सोडटा एका खुशीक आमी लोटून सोडटा जावं पुरो आमकां बोर जाता
जावं पुरो आमी कितले फावटी मागचे म्हूण चिंता जावं पुरो दिसाक एक फावटी मागल्यार पुरो पवित्र पुस्तक नाका म्हणलें एक चिंता येता जावंक पुरो पूण आमी अशें करूंक नजो मोगाच्या बाबा भयणीनो आमी हर एक दीस मागण्यांत ध्यानांत आसच्याक देव आमकां आपोवन दिता देखून बाबार्थाची जर म्हजे आनी तुजे ते निरंतरी वाडोवंक जाय निरंतरी बाबार्थाची जर म्हजे आनी तुजे तें वाडोवंक जाय लिवींग वॉटर फ्लो ऑन म्हणलें एक इंग्लिशांतलें एक सोबीत कंतार आसा तुमकां कळीत आसा म्हणजे नितळ उदका बरी बाबार्थ म्हज्या जिणयेंत वाडोंत आसूं दी देखून म्हजी खंत बेजाराय म्हजें दूख सक्कड पयस करून कित्याक पवित्र पुस्तक जिविताचें उदक दिता पवित्र पुस्तक एक सुकून आतुरलो दर्यो आनी थंयसर आमी हर एकली पॉयंट करता आसतना आमकां जाय पुरतें उदक देव फावो करता कीर्तन 127 वाक्य 2 आमकां सांगता आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर निदेंती दिता आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर निदेंती दिता म्हणजे जर सर्वेस्पोर तुजेर मोगार पडलो जर सर्वेस्पोर तुज्या मोगांत पडलो आनी तो तुजो इश्ट जालो तर खंडीत जावन तो तुका निदेंती दिता ही किर्तनांतलीं उतरां भोव सोबीत सबार फावटी आमी चिंता देव आमची चिंता करिना आमचे गणणे करिना आमचे मागणे आयकता की म्हणल्यार आमकां एक टेन्शन आसता पूण ही उतरां म्हाका तुका धैर्य दितात म्हणजे देव आपल्या इश्टांक निदेंती दिता देखून ल्हान भुरगें जर पाळण्यांत न्हिदोन आसतना जर त्या भुरग्यान आपणाचें तोंड हालयलें तर आमी म्हणटा भुरगें देवा कडेन उलयता म्हूण भुरगें देवा कडेन उलयता आनी ही उतरां सत मोगाच्या बाबा भयणीन जेन्ना आमी न्हिदेंत आसा देव म्हाका तुका राखता मात्र न्ही देव म्हाका तुका राखता आनी म्हाका तुका रक्षण दिता देखून न्हिदूंक वेता आसतना आमी म्हणटा देवा तूं म्हाका राख आनी सांबाळ एक ल्हानशें मागणें करून आमी न्हिदोंक वेता आनी सगळी आमची कूड विशयभर आसतना सर्वेस्पोर म्हज्या कुडीक सांबाळटा आनी राखता आनी सकाळींचो सूर्य पडोवंक म्हाका आनी तुका आदार दिता मोगाचो बाबा भयणीनो मातेवचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 28 आमकां सांगता येया म्हजे सरशी सोमेश तुमी कश्ट केल्यानो येया म्हजे सरशी सोमेश तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितलो आनी खंडीत जावन सोमी म्हाका आनी तुका असलो विशेव दितलो देखून तुमकां कळीत आसा ही उतरां भोव सोबीत सबार फावटी आमी वाचता कश्ट येताना तुमकां कळीत आसा तुमचे कुटुंब मात्र न्ही थोडे फावटी तुमची भाऊ भयणी सांडटात तुमच्या संगात आसली मोगाचे मनशां तुमकां सांडून वेतात हें आमकां चडावत जावचो अनभोग डांगपुरो पिडेन पडटा आसतना पयशांची अडचण येत आसतना काम येत आसतना सारकें रावंक घर नातल्या वेळार सारकें जेवंक नातल्या वेळार आमची मोगाचींच आमकां सांडून वेतात जेन्ना पळय हातभर पयशे आसात रावंक बरें घर आसा जेवंक घट्ट जेवण आसा तुमकां जाय पुरती सैरी धैरी इश्ट मंत्र मेळटात म्हणजे तुज्या सुखान तुका पळोवंक मस्त जण आसात पूण तुज्या कश्टान तुका मेळोवंक सबार जण उणी आसात देखून मोगाच्या बाबा भयणीन पूण हे सक्कड संगती प्रास देव म्हजे सांगात सोडिना देव म्हजो सांगात सोडिना तो म्हजे लागीं सदांच आसता देखून थोडे फावटी जावंक पुरो हांव म्हजो बाबार्थ बरवसो सांडटा जिणयेंत ह्या दिसांनी मस्त संगती शांत आमी टेन्शन करता जावंक पुरो थोडे फावटी म्हजे केस पिकले म्हजे केस झडले म्हजी मोट्या आयिल्ली आमी बारीक जाला असलेंत टेन्शन थोड्यांक आसता आनी थोड्या म्हयन्या आदीं एक चेडूं भुरगें आमच्याच शेजारच्या गांवांत आपणाच्या तोंडार पिंपलां पडल्यान पूण टेन्शनार वचून जीवघात करून मेल्लें घडीत ती आमी आयकलां म्हजी सोबाय गेली कोणा म्हणलें चिंतून थोडे फावटी मनीस थंयसर मरता जीवघात करता टेन्शनार बसता असली ल्हान ल्हान संगती टेन्शन मोगाच्या बाबा भयणी आमी जिणयेंत सांडूंक जाय कित्याक आमकां हर एकल्यांकी आमचें वजन कितें आमी ववयता आमचें टेन्शन कितें ववयता तें सगळें वोवंक आमच्या बोगलेक आसा स्वामी जेजू क्रिस्त आनी देखून
विविध बरो मजान तुज्या जिणयेंत आसूंक पुरो कुटुंबाचो पयशांचो रागाचो निरासाचो आनी पूण देव म्हजो मोग करता हें कंतार तुमी आयकलां भोव सोबीत देव म्हजो मोग करता देव म्हाका सांबाळटा मोगाळ बापाय बरी देव म्हजो मोग करता ह्या कंतारांत देवाचो मोग कितें म्हणलें आमकां समजूंक जाता देखून मोगाचो बाबा भयणीनो एफेस घरान बरयल्लें पत्र अध्याय 6 वाक्य 17 आमकां सांगता बचावेचे देणे तुमचे श्रेष्ठान म्हूण घेया बाचावेचें देणें तुमचें शियास्त्रान म्हणून घेया पवित्र आत्मो दिता तें देणे म्हणजे देवाचें उतार जावं तुमची तलवार देवाचें उतर जावं तुमची तलवार भोव आपुरबायेचीं उतरां मोगाचो बाबा भयणीनो देखून देवाचें उतर जावं म्हज्या आनी तुजें तलवार आनी तसो देव म्हाका तुका राखतलो आनी सांबाळटलो देखून असलें समाधान म्हाका आनी तुका मेळच्या पासत देवा लागीं आमी हर एकल्यांनी मागोंक जाय विशेष मापान आज बाबार्ता विशीं आमी उलोवन आसा बाबार्ता विशीं आमी थंयसर सोम्याचो कुरपा मागच्याक आमी आसा देखून आमकां समाधान आमकां विशय मेळचो सोमे जेजू क्रिस्त कन्नडांत एक सांगणी आसा ಲೋಕ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿಯು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಏಸು ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ ಬಸೋಬೀತ್ ಕನ್ನಡ ಕಂತಾರಂತಲಿ ಗೀತ ಲೋಕ ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿಯು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಏಸು ಕೊಡುವ ಶಾಂತಿಗೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ म्हणजे संवसारांत कितें पळय आमकां मेळटा तें सगळें सोम्यान आमकां फावो करचें देखून कितें टेन्शन आसा सगळें तें म्हणजे जूं तुमच्या खांदार घेया म्हणजे आमचे कश्टांचें जूं सोमी आपणाच्या सांगाता वयता हें आमी हर एकल्यांनी उडास दवरूंक आसा देखून जाणवायेचें पुस्तक अध्याय 16 वाक्य 12 आमकां सांगता ती गूण जाली कसल्याय आल्या पाल्या वरवीं न्हय ती गूण जाली कसल्याय आल्या पाल्या वरवीं न्हय बगार सर बरें करता त्या तुज्या शब्दा वरवीं आनी सर्व बरें करतल्या त्या शब्दा वरवीं देखून मोगाचो बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी तुमी चिंतूंक पुरो ही पिडा कशी गूण जातली वॅक्सीन हांवें खाण गेलें तर पिडा म्हाका येता गी ना गी म्हणलें टेन्शन हर एकल्यांक आसा पूण हें सगळें सोम्याचेर आमी सोडूंक जाय कित्याक पवित्र पुस्तकाचें उतर आमकां सांगता ती गूण जाली कसल्या आल्या पाल्या वरवीं न्हय बगार सर्व बरें करता त्या तुज्या शब्दा वरवीं आनी देखून जेन्ना असलो भावार्थ आमी सोम्याचेर दवरता तेन्ना खंडीत जावन देव म्हाका आनी तुका राखतलो देखून हो शब्द जावन आसा सोमी जो हांव सुवांजेल अध्याय 1 वाक्य 1 म्हणटा शब्द मनीस जालो आनी तो आमचे मदें जियेलो आनी तसो शब्द पवित्र पुस्तक त्या पवित्र पुस्तकाचें उतरां आमी वाचता आनी त्या उतरांचो नियाळ आमी करता देखून मोगाचो बाबा भयणीनो कीर्तन 147 वाक्य 13 वाक्य 3 आमकां सांगता पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता पापसल्लीं काळजां देव बरीं करता जर म्हजें काळीज पापसलां तर घायलां तर तें काळीज देव बरें करता आनी तांचे गाय तो बांदता आनी तांचे गायी तो बांदता म्हणजे आमचे हर एकल्याचे गाय ही हिल्स द ब्रोकन हार्टेड म्हणजे पापसल्लीं काळजां तो बरीं करता कन्नडांत आमी सांगचें सर ವಾಸಿ ಮಾಡುವವನು ಅವನು ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಾಗೂ ಮುರಿದ ಹೃದಯಗಳನ್ನು मोडलेले म्हजे मन आनी पापसल्ले म्हजें काळीज तो गूण करता किर्तनांतलीं उतरां आनी म्हजे गायी तो गूण करता खंडीत जावन आज विविध गायी म्हाका आनी तुका आसात कोणा कडेन हांव रागार रावला ना समाधान म्हाका आसा पयशांची अडचणी आसा जावं पुरो विजाची समस्या आसात जावं पुरो चक्याक चेडवाक बरें काम मेळोंक ना बरें सेरीक मेळोंक ना आमच्या कुटुंबांतली कोणी आमची मोगाची हुशार नात ह्या सकट संदर्भार असले सकट गायी म्हाका आनी तुका आज पापसल्यात आनी असले गायी मोगाच्या बाबा भयणीन सोमी जेजू गूण करूंक शकता देखून तेंचो समाधान देव म्हाका आनी तुका दिता
आणि दैर सांडलेल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागी आसा आणि कंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता आणि हेंच एफएस घरांक बरयल्लें पत्र अध्यायचो वाक्य 10 आमकां सांगता. निमाणे एक उतर निमाणे एक उतार. सम्य सवय रावून तुम्ही बळवंत जाया. सौम्य सवे रावन तुम्ही बळवंत जाया. सौम्य सवे रावन तुम्ही बळवंत जाया. ताची पदवेदार सकत तुमची सकत जाऊन दी. ताची पदवेदार सकत तुमची सकत जाऊन दी. आणि खंडीत जावन सौम्याची पदवेदार सकत आमकां हर एकल्यांक गरजेची आसा. परत एफएस घरांत बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्य 16 आमकां सांगता. सदांच बावर्ताचे ढाळ घेया. सदांच बावार्थाचे ढाल घेया. तवळ नसत्या दुस्मानाचे उजाबाल पाळवूंक तुम्ही सकतेल्यात. तवळ नसत्या दुस्मनाची उज्या भाल पालवंक तुम्ही सकतेल्या. जर तुका तुजो दुस्मान उजो उडयता आणि तवळ तुजे लागीं आसलें तें रक्षा कवच आणि तें शिरास्त्रान तुका राखता आनी सांबाळता. आणि खंडीत जावन एक बाचाव्याचें देणें म्हाका आनी तुका लाभतलें. देखून जेदना जर म्हजो आनी बाबार्थ तुजो गट आसा, म्हजो आनी बाबार्थ तुजो फातरा बरी गट आसा, तर खंडीत जावन म्हाका आनी तुका बाबार्थान जियोंक साध्य जातलें. देवा लागीं आमी मागोवंक जाय एक मागणें, आनी तें जावन आसा सोम्या म्हजो बाबार्थ सडे. सोम्या म्हजो बाबार्थ सडे. लॉर्ड इन्क्रीज माय फेथ. सबार पोटी मस्त मागणी आमी म्हणटा जावं पुरो, पण मस्त मागणी म्हणटा आसतना एक निमाण एक मागणें आमी सांगूंक जाय. तें जावन आसा सोम्या म्हजो बाबार्थ सडे. लॉर्ड इन्क्रीज माय फेथ. आनी हें जावन दी तुमचे हर एकल्यांचें मागणें. हर एक पोटी कसतार आसतना आनी नसतार आसतना सोम्याचो बाबार्थ सांडी नाकात. बगार तुमी म्हणा सोम्या म्हजो बाबार्थ सडे. खंडीत जावन ह्या रेतीरेंत भाग घेत आसतना भाग घेवची तुमी हर एकले यास देण्या खातीर मागोन आसा. सोम्या म्हजो बाबार्थ सडे. शिसां बरी पळया. जेजू न्हिदोन पडलो ताका उठोवन आमी म्हणलें सोम्या आमी बुडता, आमकां बाचाव कर. आज सोम्या कडेन आमी तेंच म्हणूंक जाय. सोम्या आमी बुडता, कश्ट समस्ये आमच्या जिणयेंत आसा आनी आमकां तूं बाचाव कर. खंडीत जावन देव म्हाका आनी तुका ह्या कश्टांतले आनवारांतले बाचाव करतलो, म्हाका राखतलो आनी सांबाळटलो. देखून संवसार म्हणल्यार तारवार चलता आसतना असलीं जड वारी खंडीत येतात. देखून बाबार्थ म्हणल्यार फकत दोळे दांपून थंयसर बसचें न्ही, पूण दोळे उक्ते करून सोम्याचेर म्हजी दिश्ट घालची. देखून इंग्लिशान एक सांगणी आसा, फेथ इज नॉट जस्ट अ फिलींग बट इट इज एन कमिटमेंट. म्हणजे सोम्या लागीं हांवें करचो एक तो सल्लो, एक कमिटमेंट न्हय, एक फकत बोगणा न्ही. बाबार्थ बरोवचो एक बोगणा न्ही, बगार एक निर्धार, एक कमिटमेंट म्हूण आमी म्हणटा. सोम्यात सोवे हांवें आसच्याक हांवें करचो तो निर्धार. देखून बाबार्थ एक निर्धार सोम्या लागीं हांवें करचो. देखून आज आमी मागया. थोड्याच वेळान आमी आराधन करूंक बायत सरतल्या. ह्या आराधने वेळी सोम्या लागीं मागया सोम्या म्हजो बाबार्थ सडे. एक निर्धार, एक कमिटमेंट तुजे लागीं हांवें करच्याक म्हाका तूं आदार दी. आनी संवसारी तारवार पयन करता आसतना सबार लारां ह्या तारवाक आपटोन आसात. म्हजो बाबार्थ सांडिनासतना सोम्या म्हजो बाबार्थ सडे, म्हाका बाचाव कर म्हणून शिसां लागीं मागलें तें रित हांवें मागच्याक तूं म्हाका फावो कर. आनी ह्या सद्याच्या खातीर ह्या आराधने वेळी आमी हर एकलीं मागया. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. म्हज्या बाबान आनी बहिणीनो देवाचें उतर आयकलें. त्या उतरांचो नियाळ आमी हर एकल्यांनी केलो. आनी आतां मुकलो वेळ आराधनान करसूंक
सुम्याची कुरपा जोडच्याक आनी आमचो स्वभावार्थ घट कर सोम्या म्हूण सोम्या लागीं मागच्याक आमकांच आमी ह्या आराधनांत भागीदार करया आनी आराधनाचें सर्विल्लें गीत सोम्याक स्तुती करन आतां आमी गावया. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರವು ನೀನೇ యేసయ్య. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ನಿನ್ನಿಂದಾಗದ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಿಂದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಇದುವರೆಗೂ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಎಬಿನೇಸರ್ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. Custom Artve, Miss Sangadasulo Somia. Zobavata Miss Sanduna Bagare to Jet and Vishwas is on our rolo. Soklo Ver to Jesutia Venkel and to Jelaki Maglan and Makatem Pavazale. ಕಷ್ಟದ ದಿನದಿ ನನ್ನಯ ಜೊತೆಗಾರನೆ, ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. 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 ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಇನಿಯನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ನನ್ನ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಇನಿಯನೇ, ಎಲ್ಲರೂ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ యేసయ్య, ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ యేసయ్య. 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 Sabarzana
यार जाणान भाग्यवन आसात सबार जणांनी मागोंक आमकां इसार नासात विशेष ते सावा हांगासर गल्ल्या सगळ्यांकी देवाच्या कृपेन बरचाक तांकां सगळ्यांकी सुम्या मुखार आमी उबार नासा सुम्यांक हर एकल्यांक तूं आपड जे कितें ती मागोन आसात तें तांकां फावो कर जे कितें तांणी मागोंक आमचे कडेन इसारलां ही सगळी मागणी तुज्या पांयां तळा पावचाक तूं आमकां आदार दी ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಎಲ್ ಶಡೈ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ನನ್ನ ನಡೆಸಿದ ಸರ್ವಶಕ್ತನೇ ಎಲ್ ಶಡೈ ನೀನೇ ಅಯ್ಯ ಆರಾಧನೆ 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 ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ आज या आराधनांत भाग गेल्ले आमकां हर एकल्यांकी आज आमी आयकल्लो नियाळ जावन आसा बाबार्थान घट जावचे पसून आज सासवाच्या कानात इतलो बाबार्थ म्हाका तुका आसा तर खंडीत जावन आमी कितेंय करूंक सोदता सुम्यान सांगली ही उतरां मात्र न्ही सुम्यान वादळां थंड केल्लें चूप राव थंड जा आज म्हज्यान तुज्या जिणयेच्या वादळांत आयिल्ले सक्कड कश्ट नश्ट निवारण दिन मागया या आराधनान भाग घेतले हर एकल्यांक ताचो बाबार्थ सोडून दी पिडा गुण जावन दी बरी भलायकी मेळोवन दी म्हण सुमे लागीं मी मागया ಪರಲೋಕವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನದೇಸಯ್ಯ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವೆನಯ್ಯ 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 ನೀ ಬೇಗನೆ ಬರಲಿರುವೆ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೊಯ್ಯುವೆ 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 ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಆಶ್ರಯವು ನೀನೇ ಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ ಸಯ್ಯ 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 ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ
ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो वर्तो तूं, महिमा आनी वैभव तूं नेसलाय. आज मगाचा बाबा बहिणीनं हेच महिमेन आनी वैभवांत नेसून आसलेल्या आमच्या सौम्य सोमकार आमी आसा. हो संजेचो वेळ आमी करसूं मुखार सरता आसतना सबार मागणी अत्रेक आमचे मुखार आसात. एक घडीभर मौन रावन कोणा पासून आमकां मागूंक जाय गी तांचो उडास आमी काडया. कोणे आमचे कडेन मागूंक सांगलां गी तांचो उडास आमी काडया. विशेष करून मस्त जणांनी हांगासर मागणी विचारली आसात आमचे कडेन. पिडेस्त दादल्या बायलां पासत, पिडेस्त भुरग्यां पासत, एग्जामाक परीक्षेक तयार करच्या भुरग्यां पासत, मात्र न्ही काम नासतना घरा सबार जाणां आसात तांचे कामाचे समस्या परिपूर्ण जावचे पसत, भुरग्याचे देणे मेळचे पसत आनी अशें सबार मागणी आमच्या मुखार आसात. ती सक्कड मागणी सौम्या समोर आमी दवरता. सौम्यान मुगाचो बाबा बहिणीन म्हाका तुका मस्त बरेंपण केलां. आज ह्या रेतीर तुमी इतले जाणां भाग घेवन आसात तर सौम्यान म्हाका तुका केल्ल्या बरेपणा पसत आज ह्या खातीर ताका जावं स्तुती अर्गां होगला मुखले वेळ आसा स्तुती गीत सौम्याची स्तुती करचो वेळ आनी हो स्तुती करचो वेळ ब्रदर एलायस चलून व्हरतलो आनी खंडीत जावन आमी मागता आसतना सौम्यान आमकां कितें पळय बरेंपण केलां तसो उडास आमी काडया. सौम्यान खंयच्या संगतीक म्हाका तुका राखून व्हेला त्या संगतीचो उडास आमी काडया. आज म्हाका तुका बरी भलायकी दिल्ल्या पसत बरें देणें म्हाका मरे कुटुंब फोव केल्ल्या पसत तें सक्कड उडासाक आमी हाडया. एक घडी मौन रावन सौम्यान केल्ल्या बरेपणाचो आमी आतां उडास काडया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळी आमची मागणी ह्या वेळार सौम्या मुखार दवरया. प्रत्येक जावन थोड्यांनी मागूंक सांगला आमचे कडेन आयबन पिंटोच्या शोल्डर पेन पुरा गुण जावच्या खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन फ्लाविया डिसोजा हिच्या सगळ्या इंटेन्शना खातीर का भुरग्याचे देणे मेळच्या खातीर आमी मागता. ह्या वेळार आमी मागता सर्व एका भाव जयप्रकाश म्हळ्यार भावाचे सगळ्या कुडीची दूख सगळी गुण जावच्या खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन आमी मागता एन्ना मोंथेरो म्हळ्यार भयणीक सर ब्लड कॅन्सरांतले सुटका मेळच्या खातीर आनी मॅगदलीन म्हळ्यार भयणी खातीर आनी एवलीन म्हळ्यार भयणी खातीर ब्रेस्ट कॅन्सर गुण जावच्या खातीर आमी मागता आनी प्रत्येक जावन आमी मागता वेल्सन क्रास्ता म्हळ्यार ब्लड कॅन्सर वळवळान साका संपूर्ण तरान बरी भलायकी मेळच्या खातीर वेल्से म्हळ्यार भयणीक संपूर्ण तरान सुटका मेळच्या खातीर आमी मागता. आमचे कडेन मागून सगळें मागता म्हणल्यार हर एकल्यान तुमचें इंटेन्शन कितें आसल्यार ह्या वेळार तुमी घाला तुमच्या इंटेन्शन खातीर आमी प्रत्येक जावन मागतना देवाची काकुलतानी कृपा मागून देवाची स्तुती करया. सर्वेस्पर देव आपल्या पुताचे सर्व त्या सक्रामेंतांत आपले देवपण लिपोवन दवरून आमच्या मनशापण लिपोवन दवरून उंड्याच्या रुपार आमच्या मुखार झजलो जेजू आमच्या सांगत आसा ताची स्तुती करया ताका अर्गां दिवया. कित्याक ताची महिमा आमी पळोवंक जाय. आज ताची महिमा आमी अनुभव करूंक जाय. ताची बोगणां आमची बोगणां जायचे ताची खुशी आमची खुशी जायचे ताचें काम आमी ह्या संवसारांत करूंक जाय. देखून ती देवाची सकत देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायान सांगता पावलो देवाची सकत तुमची सकत कारण काण घेवया म्हणून. देखून आमी ह्या वेळार सगळे त्या देवाची सकत आमची करून काण घेवंक देवाची खुशी कितें म्हणून जाणा जावंक आमी विशेष तरेन मागया. आनी रिवा मोंतेरो प्रत्येक जावन ताजे बर्थडे सेलिब्रेशन करते आसा ताच्या खातीर आमी मागया. सगळे आमची इंटेन्शन देवा मुखार दवरून देवाची स्तुती करया देवाक आमी अर्गां दिवया. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು
ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ. प्रवीण म्हणल्या तरणाट्याक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागया. फादर बोना हाका संपूर्ण तरान भलायकी मेळोन देवाच्या कामांत आनी किसान ताणें वांटो घेवंक आनी आपल्या ह्या सखीपण बऱ्यातल्यान चलोवंक जायली. खूब फादर पवित्र आत्म्यात सक्तीन त्या फादर बोनाक बरोवन दी म्हणून ह्या वेळार मागता ह्या वेळार. आनी प्रत्येक जावन स्टेला डिसोजा ह्या गुड बरी भलायकी तांकां मेळच्या खातीर आमी मागता. आयवन म्हाका प्रत्येक जाण कठीण गडीस आसा, सिरियस आसा, ताका बरी भलायकी खातीर मागता. शर्मिन शॉन हांकां सीमा हांच्या सगळ्या फ्युचर बरें जावच्या खातीर, तांचे स्टडीज सगळें बरें जावच्या खातीर आमी मागता. जीवन म्हणल्या भावाक ताच्या प्रत्येक जावन एग्जामान ताणें पास जावन, डायना म्हणल्या भयणीक तांणी दोगांनी UK वचूंक ताका विजा हें सगळें मेळच्या खातीर आमी ताचे खातीर मागता. आमी जीवन आनी डायना खातीर आमी विशेष तरान मागता ह्या वेळार. आनी तो म्हणल्या भयणी खातीर मागता UKंत आसा, तिका संपूर्ण तरान बरी भलायकी आनी सर्वरितीचे प्रॉस्परिटी तांकां समृद्धीचें जिवीत मेळच्या खातीर आमी मागता ह्या घडये. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜರಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು, ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ. सगळ्या रितीची सुटका आमी मागया. हर एका वायट हातावन सुटका जोन काडयोंक, हर एका पातका हातावन, हर एका खोटेपण हातावन, हर एका बांदपास हातावन आनी ह्या कोविड इन्फेक्शन हातावन आमकां सुटका मेळच्या खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळांक, आमच्या कुटुंबाक सुटका मेळच्या खातीर देवाची स्तुती कर मागया. ह्या वेळार हर एक वायटाच्यो सक्त्यो सगळे तुटून वडोवच्या खातीर आमी मागता. ह्या वेळार तुमचे सगळे वायटाच्यो सक्त्यो तुटून पडूं दी, तुमच्या घरांनी शांती समाधान येवं दी, तुमच्या घरांनी बरेपण जावं दी, तुमच्या हर एकल्या वैयक्तीक जिवितांत आत्मीक तरान वाडवड तुमची जावं दी. मागणेस स्पिरीट तुमकां मेळोवन दी, सरकीची जाणवाय तुमकां मेळोवन दी, पवित्र पुस्तक समजून तुमकां देव दया करून दी, ताच्या पवित्र आत्म्याक धान्य तुमकां हर एकल्यांक ह्या वेळार अभिषेक करून दी म्हणून मागता. हर एक पिड्या सुद्दां गुण जावच्या खातीर ह्या वेळार आमी प्रत्येक जाणा गिता द्वारे आमी मागता. ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ, ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ. ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ, ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ. ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ, ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ. ಬಿಡಿಸಿದರು ನನ್ನ ಕೇಡಿನಿಂದ, ವಾಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಯ ಕಾಯಿಲೆಯ. ಮುತ್ತು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು, ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆನಗೆ. ಮುದ್ದು ಕಂದ ಎಂದೆನ್ನ ಕರೆದು, ಮುದ್ದಾಡಿ ಮುದ್ದಿಟ್ಟರೆನಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ, ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ. ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು, ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜರಿಗೆ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರಿಗೆ, ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು. ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ
ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ सगळी तुमची मागणी या वेळेला तुम्ही मकार दवरा देवाची काकुलता आणि कृपा तुमच्या कुटुंबाच्या देवरेच्या खातीर मागा प्रत्येक जाऊन तुमच्या भावार्थ सरच्या खातीर मागा जेजूकडे आपोस्तलांनी मागले आमचो भावार्थ सदै म्हणून ते मागणे आमचे जाऊन दी आज आम्ही मागच्या नाका या संवसारी कितें गरजा खातीर आम्ही मागया भावार्था खातीर भावार्थ आमकां आसल्यार हर एक संगती आम्ही जोड कान घेत मगच्या भावा आनी भयणी हर एक संगती आम्ही जोड कान घेत देखून आम्ही प्रत्येक जण भावार्था खातीर मागया जेजू आमचो भावार्थ सदै म्हणून मागया आपोस्तलांचे मागणे आज आमचे मागणे जाऊन दी सोमी आमचो भावार्थ सदै कित्याक भावार्था वरवीं आम्ही सगळे संगती करूंक साध्य जाता जेजून केलेली कामां या संवसारांत आम्ही करूंक साध्य जाता भावार्था वरवीं मगच्या भावा आनी भयणी देखून आमचे सगळ्यो गरजो केदां कंप्लीट जातात आमच्या भावार्था वरवीं आम्ही भावार्थ आसले जाल्यार आमी भावार्थाचे मनशां जाल्यार आमी मागले सरस्वत देव आमकां पुरा दिता देखून हर एक संगती बरें जावचें आमच्या भावार्था वरवीं देखून आमचो भावार्थ सदै म्हणून ह्या वेळार आमी विशेषतान एक नवो जीव एक नवें रूप एक नवी प्रत्येक जावन सर्गीच्या राजाचे वैभव आमकां मेळोवन दी आनी सगळे आमच्या बंदपासांत सर्वेस्पर देव आमकां सगळ्या सत्यान बरोवन दी बंदपासांत भायर काडून दी आनी विशेष जावन देवाची काकुलता आनी कृपा आमकां मेळोवन दी म्हणून मागता ह्या वेळार आमी ನೀಡಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ ನೀಡಿದರೆ ಹೊಸ ಜೀವ ಮಾಡಿದೆ ಹೊಸ ಅಭಿಷೇಕ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತುಂಬಿದೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಹರುಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡುವ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನೀಡುವ ನನ್ನೇಸು ರಾಜರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡೋಣ ಹಾಡೋಣ ಗೀತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ 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 ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸರ್ವ ಮಹಿಮೆಯು ಕರ್ತರಿಗೆ ಯೇಸುವೇ आणि चैत्र म्हणल्या आणि प्रवीणा खातीर आमी मागता बाबा तांकां सर रितीन सुटका मागता बाबा ह्या वेळार सगळ्यांच्यो गरजो तुज्या पांया तळा भेटोवन दिता आज बाबाकडे जेजू जिंकोन ह्या मागण्या खातीर जाल्ली आसात तांकां सगळ्यांक सुटका मागता बाबा तांचो भावार्थ सरै बाबा ह्या वेळार भावार्थाचे मनशां तांकां तूं कर बाबा हर एक बाबा शाश्वतीतलो भावार्थ आसल्यार तुम्ही सगळ्या पर्वताक तो उमटून काडा म्हळ्यार तो तुमचें उतर आयकतलो म्हणटा ह्या वेळार आमी मागता बाबा सगळे बाबा भावार्थाचे देणे हर एकल्यांक लाभ होय बाबा मंगळा बाबा सर्व बाबा दुखेस जाल्लेल्या कुटुंबांक उजवाडला पळय ह्या कोविडा वरवीं जे कोणाचे बाबा
घरांत मरणा जाल्यार तांच्या कुटुंबाक बुजवून लाभय बापा तांच्या आत्मे सलवा सामाकर बापा तुझ्या राजाक तांकां व्हर बापा सोम्या जेजू तुके सला कुटुंबाक बुजवून लाभय या वेळा सर्व रितीची खंत बेजाराय तांची पयस कर बापा आनी सगळे बापा हर एक संगती देवान बऱ्या करचे म्हळे समजून हर एकल्याक आमकां लाभय आनी कृपेचो काळ या कृपेच्या वेळार तुझी दैविक सकत हर एकल्याक देवोन येवनी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑल द powers of the darkness every sickness is in the name of Jesus we bind and nullify that power right now in the name of Jesus Christ by the power of God they will be defeated and disconnected from them right now in the name of Jesus Christ Lord Jesus let your fire flow Lord Jesus the Spirit of God anoint each and every one Lord Jesus the fire fall upon them the God's power will come upon them right now in the name of Jesus Christ they will be set free right now in the name of Jesus Christ Hira baba rakala viruddha chandara Jesus 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 thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise you glory glory ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಖಿಕಾಲ ಸಮಯದಲ್ಲೋ ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಭಿಷೇಕ ಸಕಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸುಖಿಕಾಲ ಸಮಯವಲ್ಲೂ ಆತ್ಮದಿ ತುಂಬಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ हर एक बायकेचो सोपतो ह्या वेळार तुटून पडून मगळा जेजू हर एकला ते असले पिडा शिडा ह्या वेळार तुझ्या नांवान आमी ब्रेक करता ती तांचे तो भायर वचून दी ह्या वेळार आनी जेजू तुझ्या पांयार ताळा पडून दी हर एकल्या बाबा आज ह्या रेतरे केटन जाल्यार समेस तांक सुटका मागता ह्या वेळार हर एकल्याचे बाबा पिडा शिडा गुण जावन दी निराशपण पयस वचून दी चलवणी पयस वचून हर एक बांदपास तुटून पडून दी मलगडतान पुरो जातान आयले खंयच्याय रितीचे बांदपास तांकां दोस्त जाल्यार तांच्या प्रॉस्परिटीक विरोध येता जाल्यार तांच्या समृद्धीच्या जिविताक विरोध येता जाल्यार तांच्या आत्मिक जिविताक विरोध येता जाल्यार ह्या वेळार तुझ्या नांवान आमी ब्रेक करता बाइंड करता बापा ह्या वेळार तुझ्या नांवान बापा सर्वांक सुटका मेळो दी जेजूच्या पवित्र नांवान सुटका मेळो दी पवित्र आत्म्याच्या उथान तांकां भस्म नितळ कर बापा पवित्र आत्म्याच्या ध्यानाने पवित्र आत्म्याच्या फळांनी तांकां अभिषेक कर ह्या वेळार दैविक सकत तांचे थंय देवोन येवन दी बापा ह्या वेळार मागता बाबा भुरग्याच्या ध्यानांतल्या तांकां भुरग्यांचे ध्यान ह्या वेळार आमी मागता ते फावो जावन दी तांकां बापा तांच्या सर्व रितीची कितें पुरा अडकळ आसा भुरग्याच्या ध्यानांनी रिसीव करून ते अडकळे सगळे ब्रेक करता आमी बाइंड करता हर एका रितीर हर एक पिड्या आशिल्ल्या खंयच्याय रितीची तांकां दोस्त जाल्यार जेजू ताका कारण जाल्ले हर एक संगती तुझ्या नांवान आमी ब्रेक करता आनी बाइंड करता ह्या वेळार बाबा तुजी दैविक सकत हर एकल्या थंय देवोन येवन म्हणून मागता बाबा हिरा बाबा रखला जीस ಆಸ್ತಿಗಳ ತಗ್ಗಿನಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ ಕಾಣುವೆ ಅಧಿಕಾರವ ನೀಡೆಯ ಎಂದು ಆತ್ಮದಿ ಪ್ರವದಿಸಲು ಆಸ್ತಿಗಳ ತಗ್ಗಿನಲಿ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವನ ಕಾಣುವೆ ಅಧಿಕಾರವ ನೀಡೆಯ ಎಂದು ಆತ್ಮದಿ ಪ್ರವದಿಸಲು ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಕರ್ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಒಂದು ಕೈಮೇಘನ ಕಾಣುವೆ ಆಹಾಬ ನಡಗುವಂತೆ
ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲಯ್ಯ ಕರ್ಮೇಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಘ ನಾ ಕಾಣುವೆ ಆಹಾಬ ನಡಗುವಂತೆ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸುರಿಯಲಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ ಕಾಣುವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದೇವರೇ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲುರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯನ ಕಾಣುವೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿ ದೇವನೇ ಆ ಜ್ವಾಲೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಉರಿಯಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಇಳಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಯಾಗಿ ಉರಿಯಲ್ಲಯ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿಯಾಗಿ ಬೀಸಲಯ್ಯ ಆತ್ಮ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಯ್ಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆಯು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 Heal them and set them free, Lord Jesus. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon them. In the name of Jesus Christ. ದೈವಿಕ ಸಕತಜು ದೇವೋನೆ ಜಜಿಯ ಸಕ್ರಮೆಂತ ತಾವು ದೈವಿಕ ಸಕ ದೇವೋನೆ ಹರಿಯಕ್ಲ ಗುಣ ಕೊರನಿ ಹರಿಯಕ್ಲ ಸುಡ್ಕಾ ದೇವಿ ಅವಳ ದೈವಿಕ ಸತ್ಯನ ಬರೋದಿ ಬಾಪಾ ಯಾವಳ ಹೀರ ಬಾಬಾ ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಗ್ಲೋರಿ 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 mighty anointing of the Holy Spirit ಬಾಬಾ ಹೀರ ಲಾರ್ಡ್ ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್ glorified mighty God hallelujah worship you सक्रमेंताचे बेसांव घेवचाक जिंकुणी मागणी हांगासर आमच्या मुखार दवरल्या आनी ती सकट मागणी आमी सुम्याक समर्पिता आनी येदे वेळाक सक्रमेंताक म्हणल्यार गीत गावन सुम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमकां समी हायती करया
येद्या बोडा सक्रामेंता सस्तानमान करूया पूर्वील्या त्या रूपा बदला नव्यो रीते आदार्या सर्वोन्मेचा अस्कत्विषा बावार्ताचे बोल दिव्या जशे बापाक तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससनाक ससना एकाच ताळ्यान तरसिता तू काय दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावाडा सर्वेस्वर तुमचे सुवासो तुमच्या सर्वदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालून दे आमेन. प्रेज द लॉर्ड 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 तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येक जावन आयच्या दिसा ह्या रेतीरेक तुमी हजर जाल्ल्यात आनी तुमच्या हजरपणा वरवीं खंडीत जावन ही रेतीर बरी करूंक आमकां अवकाश मेळ्ळो देखून तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना आज प्रत्येक जावन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या संगता आमकां संगीत दिवंक सिंगींग करूंक आसलो ब्रदर क्रिस्टोफर आनी आमकां देवाचे उतार दिवंक आमच्या संगता आयले ह्या जगबाब मनादी बाब फादर स्टॅनी पिंटो हांचोय देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा फाल्यांचे दीस 11 दीस तुमकां ह्या 2 दिसाच्या रेतेर वरवीं कितें म्हणी बरेंपण जाल्लें आसा जाल्यार तुमचे कितें साक्ष्य आसल्यार आमकां वॉट्सॅप नंबरार म्हज्या धाडया आनी फाल्यांच्या दिसा त्यो साक्षी आमी तुमच्या मुखार दवरतले आनी जाल्लें बरेंपण हेरांक आमकां सांगूंक बरें जातलें कित्याक देवाचें उतरच सांगता तुमी संवसारांत साक्ष जावन जियेचे म्हणून देखून ह्या रेतीर वरवीं तुमकां जाल्लें बरेंपण तुमी वांटून घेवंक जाय जाल्यार तुमकां वॉट्सॅपार आमच्या नंबरार तुमी मॅसेज करयेत आनी तें आमी फाल्यांच्या दिसा आमी सांगतले कोणाक कितें बरेंपण जालां जाल्यार फाल्यांचो निमाणो दीस आनी प्रत्येक जावन सड जाणांनी हाका रेतीर कॅट्यान जावचे बरी तुमी इल्लेशे मॅसेजीस धाडनी गे आनी हे आमचे लिंक शेअर करनी गे तुमी आमकां आदार दिया कुमोग करा खंडीत जावन आनी कितें सड लोकां फाल्यांचो आयतारो दीस आनी निमाणो दीस चड लोकांक आमी पावचे खातीर चड लोकांक सुवार्ता पावचे खातीर तुमी आमच्या मिसोवांत तुमी आमकां कुमोग करा तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जावन बरी रात तुमकां मागता तुमकां समेस्तांक बरी रात गुड नायट.